हांव ऑनरेबल सीएमाक देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां, कारण फाटल्या दिसांनी काही म्हयन्या पयलीं हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो की आमचो जो हांगा भावोजीक जें मंत्रीपद दिलां तें ताका फीट ना तें काडून घेवचें म्हणून. आनी हांवें सांगलां म्हणून जावं किंवा विटामीन एमाक लागून जावं भानगडीक, पूण ताजें तें मंत्रीपद काडून आमकां एक सुटकारा दिलो. हाका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण हें जें तुमी पळयता, हें जें पळय हांगा ताणें करून दवरलां, सगळी हळशीक करून दवरल्या पळय, सिवरेज ही जायच. हांव ना म्हणना, सिवरेज नाका म्हणना, सिवरेज जायच. तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाता आसतना लोकांक त्रासय चड जाता. आय अंडरस्टँड, पूण त्रास खरोच लोकांक जाता काय काटार पास लोकांनी केलो म्हणून त्रास करप जाता, हाजेरूय विचार येता. कारण इतलो तेंप जालो, तो म्हणटा त्या कोतान, इंजिनियर म्हणटा त्या कोतान एक 15 दिसांचो काम आसता फोन करून सगळें टोटल कंप्लीट करपाक. आतां हांव पळयता जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्स 1.5 वर्स जालें, माय जालें, एक पावसाळो गेलो, दुसरो पावसाळो आयलो, तरीकय ही कामां कंप्लीट जायना. पण अजुनूय बी सिवरेज प्लांटाचें अजून कांयच चित्र ना. जाल्यार हे त्रास आमी काडून लोक कितलेशे जाण मेले हांगा, कितलेशे जाण पडून जखमी जाले. तुमचेच रिपोर्टर भाव हांगा पडून जखमी जाल्ले आसा. पूण ते कितले तेंप घरान उरले, कितें त्रास जालो तोय तांकां खबर आसा. पूण हे त्रास लोकांनी काडून मागीर तो प्लांट जातलो ओ ना हाजीय गॅरंटी ना. आज हांव मुद्दम आयिल्लो कित्याक हें इन्स्पेक्शन करून पळोवपाक, कित्याक कितले दीस जाले कोणूय उलयना, कोण आवाज करना अशें म्हणून पळोवया कितें आसा तें. पळयत जाल्यार तांचें एक एक काम चालू आसा. ना ते कोणा कावन्सिलराक, खंयच्याच वॉर्डान कावन्सिलराक केन्नाच इन्फॉर्म करना, पुलिसेक इन्फॉर्म करना. आज तुमी स्वता पळयता आसतले ही ट्रॅफिक कितली हांगा ब्लॉक जाता ती. पुलिसे कडेन स्टाफूय ना म्हणून एक तांणी पुलीस दवरला. हे ट्रॅफिक ब्लॉक प्लस लोकांक हांगा फोंडकुलांतल्यान गाडी चलोवन लोकांची कमरां मोडल्या, लोकांची गाडयो मोडल्यो. गाडी तरी रिपेर जातल्यो, पूण एकदां तो म्हणटा आपूण डांबर घालून सुळसुळीत रस्तो करतलो. तो रस्तो करतकीर आमी गाडी चलोवपाच्या कंडिशनान आसतले वो ना हेंय आमी विचार करपाक जाय. कारण आमी समज मनीस समज डॅमेज जालो, कित्याक म्हजी फॅमिली हांगा चलता, कुडचड्याची जनता लोक हांगा चलता. सो हे समज जर लोकांक त्रास जाता ते जर तर पळोवपाक जर कमी करपाक जायना जाल्यार यूज कितें हाजो. म्हणून हांव सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज म्हज्या कोतान सीएम कुडचड्यार येता, मार्केटाचें एक आज मिटींग आसा. तो मार्केटवाल्या कडेनूय मागता की सीएमाक, ऑनरेबल सीएमाक एक हांगा रावंड मारून दाखोवचो की ताणें हांगा कितें कंडिशन करून दवरला तें. कारण आज स्वता PWD खातें तांचे कडेन आसा, पूण तांकांय जर तर तांणी पळयत जाल्यार तांकां कळटलें की अर्जन्सी कितें आसा म्हणटा ती हांगा काम करपाची. त्याच बरोबर हाज्या पोंदाक पायपलायन वता, उदकाची पायपलायन. आतां इल्लो इल्लो सूर चालू जाला की पायपलायन ओल्ड जाल्या. ओल्ड जाल्या बरोबर आसा, ओल्ड जाल्या जाल्यार ती आतांच चेंज करपाक जाय. नाजाल्यार हांगा परतून पयशे करपाक लागून परतून हांगा हॉटमिक्स घालतले आनी पायपलायन चेंज करपाक जाय म्हणून परतून हांगा फोडप चालू जातलें. म्हणल्यार आयुश्यभर लोकांनी फक्त खणून त्रासच काडपाचे. दुसरे काल कावन्सील मिटिंगेक हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो, ट्रॅफिकाचे PI आनी आमचे PI आशिल्ले, थंय रिक्वेस्ट केलो. आनी परतून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ट्रॅफिका कडेन रिक्वेस्ट करता, सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगा जे ट्रॅफिक ब्लॉक जाता, त्रास जाता पळय लोकांक, ती सद्याक टेम्पररी खंयच्याय एक सायडींतल्यान वन वे करची आनी एकाच सायडींतल्यान ट्रॅफिक सोडून ब्लॉक जायना अशें सिच्युएशन करून हांगा लोकांक सुरळीत वचपाक मेळटा. ह्या भशेन मातशें कितें तरी करून आमचे त्रास कमी करचे. पळय, आमी हाजे पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काँग्रेस ब्लॉकान, आनी तेन्ना आमी म्हणलें की आमी काम जें चालू आसा, लोक म्हणटा प्रोग्रेस चालू आसा, डेव्हलपमेंट चालू आसा, आमी फक्त म्हणलेलें की आमी पळयतले आनी रायट टायमार आमी कितें तें डिसिजन घेतलें. आमी डिसिजन घेवच्या पयलींच ऑनरेबल सीएमान डिसिजन घेवन मिनिस्टर आमचे लाडक्या आमदाराची PWD मिनिस्ट्री काडली. ताका लागून पयलीं सीएमाला धन्यवाद. कित्याक हें एक आत्ता पिंटी बाबान म्हणलें तशें काटार पास जाल्ल्या मनशाचें हें काम न्ही. ह्या लोकांक, ज्या मनशाक नॉलेज ना त्या मनशान हें करप न्ही. आतां तुमकां खबर आसा हांगा कितलेशे प्रोजेक्ट करपाक म्हणून ताणें हातांत घेतले. तो स्विमींग पूल जावं, जिम जावं आनी कितें, पूण ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेले. आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जावपाची आसा. आनी हें आतां जें काम आतां सांगलां त्या भशेन 20 तारखेक कंप्लीट कर आनी 8 मॅनहोल उरल्या करपाचे, जावं मागीर तें कनेक्शन, त्या म्हणसर पावस येतलो तें परत सगळें भरतलें आनी तें आजच्या परिस्थितीन जाल्यार हें काम कंप्लीट जातलें अशें दिसना. आनी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर हें सोडून वयतलो हेजी म्हाका जाल्यार आतांच दिसून येयला. कित्याक तो इंजिनियर हांगा आयला ताका फक्त आतां 10 दीस जाले, हाजे पयलीं इंजिनियर तो पळोवन गेलो. सो हें सिच्युएशन जावपा जायना म्हणून ताका एक
कितें म्हणटा ते एक टेक्निकल एडवायझरी कमिटी PWD मिनिस्टरान PWD आतां सध्या सीएमा कडेन आसा. सीएमान हातूंत तर इंटरफियरन्स करचें आनी आतां पिंटी बाबान म्हणला त्या भशेन बाजारकार जेन्ना आतां सीएमा फुड्यान वतले तांकां एक वर्सभर जाले बिझनसाक कितलो लॉस जाला. हांगाचे सगळे जे पळय बिझनस आशिल्ले ते मडगांव शिफ्ट जाले कित्याक लोकां बाजारांक येवपा नाका. हांगा सामकी वायट परिस्थिती जाल्या बाजाराची. सो हे दाखोवन दिवचें सीएमाक, हांगा एक रावंड मारचो, एक सिच्युएशन दाखोवची, एक एडवायझरी कमिटी जावं एक टेक्निकल कमिटी सीएमान अपॉइंट करची आनी हें काम जाता त्या जाग्यार जाता बेगीन हांगा कोणाकय तरी नॉमिनेट करून तांचे कडल्यान हें काम करून घेवचें. कित्याक हें पावसा पयलीं जालें जाल्यारच ताका कितें तरी इम्पॉर्टन्स आनी ताची जेन्युनिटी कितें तरी उरतली. ना जाल्यार हें सगळें परत आसा तशें जातलें. सो म्हणजे पावसा पयलीं हें सगळें काम कंप्लीट करपाक जाय. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.